सोनसाड्यार सरकार मोडटले 200 कोटी रुपया 100 कोटीचो येतलो नवो प्लांट जाल्यार उरिल्ले 100 कोटी वापरून कोयराचेर करतले प्रक्रिया पूण हे प्रक्रियेकच लागू येता 2.5 वर्सां. गोंयकाराक रडयले कान्यान 150 रुपया किलोचेर पावल्या दर. पर्यटन मोसम चलिल्लो आसतना हॉटेलवाल्यांनी वाडयल्या जेवणाचे दर. बऱ्याच तेंपाचे प्रतीक्षे उपरांत काणकोणकाराक मेळटलो 4 रस्तो सावन माशा मेरेन बायपास. तळपण गालजीबाग माशेच्या पुलाचे शुक्रारा जातले उक्तावण. 15 किलोमिटरांनी उणें जातले अंतर. मुख्यमंत्र्यान बोटींतलो नाफ्ता काडपाची दिली नवी तारीख. म्हणटा आनीक जाय 22 दीस. अजून सुरू जावपाचे आसा नॉर्वेजियन फर्माचें काम. म्हयनोभर जालो दोनापावला आडखून पडल्या बोट. येवकार हांव शिवेंद्र तारी. पळयात खबरो विस्तारान. सोनसड्या वेल्या कोयराचो प्रस्न सोडोवपा खातीर सरकारान 200 कोटी मोडपाची तयारी दवरल्या. तातूंतले 100 कोटी नव्या प्लांटा खातीर जाल्यार 100 कोटी कोयर नितळ करपाक. कोयर वेवस्थापन मंत्री मायकल लोबन मंगारा म्हायती दिली. नव्यान येवपी प्लांटाची दर दिसा 50 टन कोयराचेर प्रक्रिया करपाची तांक आसतली अशें ताणें सांगलें. सध्या सोनसड्यार 2.35 लाख टन कोयर पडून उरला. तो मेकळो करपाकच 2-2.5 वर्सां लागू येतात. गोवा घन कोयर वेवस्थापन महामंडळान राज्यांत 10 सुवातांनी कोयर विलो प्लांटाचे टेंडर काढला. ताची वर्क ऑर्डर रोखडीच दितले. 8 दिसां भितर ती येवं येता. महामंडळ वचून सोनसड्याची परिस्थिती पळयतले. आतां 100 करोडा भितर धाकटो प्लांट येतलो थिंगा. 100 crores it will cost to put up a plant which is around 50 tons a day wet waste, which is enough for that area. If they are talking only about Fatorda, Margam and part of Naveli and part of Kurtori, old waste काडपाकूच. So total आमचो टेंडर जो आहा more than 100 crores हा तो टेंडर. सो थिंगासर जितको वेस्ट ट्रीट जाता तेजेर ते बील जातले. बील डिपेंड्स ऑन एवरी टन. जितके टन्स ते ट्रीट करतले तितले टन्साचे ते बील दितले. कॉन्ट्रॅक्टर वील गिव दॅट बील. वी वील एसेस द दीस थिंग. सद्याक ट्रिटमेंटाचो जो कॉस्ट आहा तो भरपूर आहा. आदलो वेस्ट काडून व्हरपाक 2 वर्सां लागतली तेका, पूण आमी एक वर्स 2-3 म्हयन्यांनी कंप्लीट करूंक सोदता. कोऑपरेशन फ्रॉम सिकींग कोऑपरेशन फ्रॉम MMC, both the MLAs including Reginald Lawrence of Kurtori, including Luizine Falero of Naveli, mobilize our equipments, machinery, all the earth movers, chain link JCBs, and we will first send them there and we will go for the meeting and inspection. Immediately work will start. I will take the Honorable Chief Minister and the work will start over there. It will take nearly 2 long years. 2.5 वर्सां लागतली. इतलो वेस्ट आहा तो 2,35,000 cubic meters of waste, which is of so many years. And every day आता वेस्ट हा तोय थिंगा येता. हायकोर्टान कितें डायरेक्शन दिला की थिंगा आनीक वेस्ट येवंक पारना. थिंगा ट्रीट जायना वेस्ट. थिंगा येवन डंप जाता वेस्ट. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. कानो सोलताना वा कापताना दोळ्यान उदक येताच सगळ्याकच खबर आसा. पूण आतां कांद्याचे दर 90 वयल्यान 150 रुपयांचेर पाविल्ल्यान हे म्हारगे कांदे कापचे आदींच लोकांच्या दोळ्यांतल्यान उदक येतलें हातूंत कांयच दुबाव ना. गोंयकार आसूं वा भारतीय, ताच्या जेवणात कांदो जायच. पूण ताचे वाडिल्ले दर पळयल्यार बायलांक कांदे म्हटल्यार भांगराच्यो वस्ती कश्यो दिसल्यो जाल्यार अजाप ना. फुटिल्ले कांदे 90 रुपयांक विकपाक लागल्यात. ताचे फाटले रजाव दितना व्यापारी सांगतात फाटल्या पावसान सगळी वाट लायली. बेळगांवच्या मार्केटांतय कांद्याचो उणाव तयार जाला. सरकार कांदे भायल्यान हाडपाचो यत्न करता, पूण तो मेरेन आमकां दुकां व्हांवची पडटलीच. पळयात ह्यो प्रतिक्रिया. काल हांव बाजारांत येयलें तेन्ना हांवें 120 रुपया किल आयकून म्हाका सामकी एकदम धडकी भरली. कित्याक आमकां कांदो नासतना सामकें जायना. कांद्या शिवाय आमचे सगळे कांदो घालूनच आमी सगळें करता न्ही, भाजी जावं तोंडां सगळें. आनी कांदो इतलो म्हारग जाला म्हणटकर हरशीं कांदो आमकां रडयतालो. पूण आतां आमकां रडपाची सामकीच आनी चड पाळी आयली आमचेर. पयलीं म्हाका तर कांद्याचे बी जाय आशिल्ले. कित्याक आतां कांदो घालनासतना जेवण करपाचें सामकें हांवें जाल्यार ठरयलां. It's very bad, really bad. It's okay for people who can afford. What about people who cannot afford? What are they going to do? And what's the government doing? They're doing nothing about it. They're only saying, they're promising so many things, but they're doing nothing. Nothing. It's shameful, really shameful. Nothing will go down. Everything will go higher. With this government, everything is going higher. GST, name it.
nothing's happening. What they promised they will do, nothing's happening. It's all going against their promises. एका विक्रेत्यानं कांद्याचे दरय सांगले आणि ते वाडपा फाटले कारणय सांगले. पळयात. 100 रुपये किलो होलसेल बरो कांदो आणि मातशे तांबडे बिबडे आसा ते 80 रुपये किलो 120 रुपये विकता बरे कांदे 120 आसा 100चे आसा 80चे आसा ते तांबडे आसा ते 80 रुपयान आसा आणि ते मातशे बरे क्वॉलिटी जाल्यार 120 100 रुपये आसा. कांदो आता हिंगा मुंबय महाराष्ट्राची चालू जाल्यार एकदम देंवतले कांदो आणि 8-15 दिसान देंवतले कांदे 3 भाशेन आसा गरवो तांबडो आणि सुको एकदम पोन्नो आसा ते 140 रुपये पण आमचे कडेन उरना ते लास्ट आमी 90-100 शिकला कांदो. बरं फाटल्या दिसांनी पावस पडले पळय होय सारकें म्हळ्यार पावसान सगळें बुडला न्ही ते कांदे काडपाक जातलो तेन्ना कितें जालें म्हणल्यार आतां उदक पडना आसा पळय सगळे पिड्यार जाले तेगेलो कांदे. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. बऱ्याच तेंपा उपरांत काणकोणकारांक मेकळो श्वास घेवपाक मेळटलो. शुक्रारा 4 रस्तो ते माशे मेरेनच्या बायपास रस्त्याचे उक्तावण केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी करपाचो आसा. तेच बरोबर 3 पुलांचें उक्तावण जातलें. आदी 4 रस्त्यार आणि उपरांत माश्यां कांय सुवातांचेर रस्ते नेमिल्ल्यान आणि राखणे वण्टी कोसळिल्ल्यान ताचें उक्तावण फुडें धुकलचें पडिल्लें. अडचणींचो मार्ग टाळून हो बायपास दर्या देगेच्यान वतलो. तळपण गालजीबाग आणि माशेचे पूल जाल्ल्यान सुमार 15 किलोमिटरांचे अंतरय हो बायपास वाट येतलो. मंगळारा मुख्यमंत्र्यान रस्त्याची आणि पुलाच्या उक्तावणाची घोषणा केली. येता त्या 29 तारखे दिसा म्हणजे काणकोणा बायपास फ्रॉम द काणकोणा 4 रस्ता टू द काणकोणा बॉर्डर म्हणजे विच इज कारवार रोड स्टार्ट जाता थंयसर विच इज 21 किलोमिटर रोड विच इज ऑलरेडी कंप्लिटेड आणि ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर द रोड अँड ट्रान्सपोर्ट मिस्टर नितीन गडकरी जी हे इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमाक 29 तारखे दीस येता सकाळी 11 वरांचेर 4 रस्ता हांगासर ताचें इनॉग्रेशन जातलें. आमचे काणकोणचे आमदार फॉरेस्ट कॉर्पोरेशनचे चेअरपर्सन बाबीसदोर फर्नांडीस स्वता हांव बाकी मिनिस्टर्स आमचे त्या इनॉग्रेशनच्या कार्यक्रमाक हाजीर आसतले. म्हादेवेल्यान कांय पक्षांनी आणि संघटनांनी एकठांय येत आंदोलन सुरू केलां. तांचेर मुख्यमंत्री फुर्योज जाला. गोवा फॉरवर्डाचे पिटिशन एनजीटीन भायर मारिल्ल्याचे तो म्हणटा. म्हाका केंद्र सरकारचेर विश्वास आसा, म्हाका प्रकाश जावडेकरांचेर विश्वास आसा आणि हांव परत सांगता म्हणजे कोणी फुकटची क्रेडीट घेवं वयचें न्ही. आमी थंय 4 जाण गेले आनी अच्छे थंय व्ही एफ बोर्डां दाखयले म्हणून जालें हें म्हणचें न्ही. हांव सांगता म्हाका विश्वास आसा की ज्या पद्दतीन जाय जाल्यार ती ऑर्डर जी आसा पळय जो एनजीटीन गेला म्हणून सांगतलो तेजी ऑर्डर भायर मारल्या वयल्यान तेणी त्रासांत उडयल्या. परत सांगतलो आतां तूं ऑर्डर काड आनी पळय कितें जाल्या ती एनजीटींतली ऑर्डर नीट तुमी वाचल्या उपरांत तुमकां कळटलें. जो सांगतालो आपूण एनजीटी कोर्ट शिता फुडें मीठ खावचें न्ही कोणी. खण प्रश्नावेल्यान बरेच तेंपासावन आडावन उरिल्ली नियाळ घेवपी याचिका 15 डिसेंबरा आदीं कोर्टा मुखार येतली अशी आस्तय मुख्यमंत्र्यान उक्तायल्या. 15 डिसेंबरा पयलीं येतले. And who is representing the state in that mining thing? Who is representing the state? It is a panel of advocates. AG is involved. Yes, of course. परवरीच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. नाफ्तान भरिल्ली बोट दोना पावलाच्यान केन्ना काय वयतली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत म्हणटा 22 दिसां भितर. प्रत्यक्षात थंय अजुनूय कसलेंच काम सुरू जाल्लें ना. तो म्हणटा 22 दिसां भितर बोटींतलो नाफ्ता काडपाचो वावर सोंपूं येता. जाल्यार काँग्रेसीचें म्हणणें 30 दिसां भितर नाफ्ता काडप सरकाराक शक्यच ना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता नॉर्वेजियन कंपनीच्या मरीन मास्टराक बोटींतलो नाफ्ता आनी गाळ काडपाची वर्क ऑर्डर दिल्या. पूण अजूनय कामाक आरंभ जाल्लो दिसना. म्हयनो जावन गेलो नाफ्ता बोटीच्या रुपांतलो बॉम्ब टिकटिकत आसा. नाफ्ताची ऑलरेडी वर्क ऑर्डर जी आसा ही ऑलरेडी दिली. एमपीटीन वर्क ऑर्डर तांकां इशू केली. नाव दे हॅव गिवन 30 days ओके टू रिमूव डेट. विदीन 20-22 दिसां भितर तेंच्यांनी काम कंप्लीट करपाक जाय ते करतले. मोबिलायझेशनाक टायम लागता. काँग्रेसीचो म्हणयारो संकल्प आमोणकार म्हणटा सरकार फकत तारखांचेर तारखो दीत आसा. बोटींतलो नाफ्ता काडपा खातीर यंत्रणा बसोवपाकच वेळ वतलो आनी ताका लागून नाफ्ता काडपाक कळाव लागतलो. तो बोट काडूंक शकना ती नाफ्ता सुद्दां तो थंयसून काडपाना 30 दिसां भितर. कित्याक तो आतां सद्या ती कंपनी आसा ती भायली कंपनी ती आपले काय हे घेवन येवपाना सामान घेवन येवपाना. सामान ते हांगासून इंडियनसूनच घेतले लोकां कडसून. आतां ते बार्जी सोदपाक भोंवता पलटून सोदपाक भोंवता
पंप ते आमी सीएमान सांगचे आमकां आमी सीएमा कडेन मागता जाता तितल्या बेगिना तेणें सांगचें म्हणून कितले दिसा भितर करता कित्याक ताका संवय जावन पडलेली आसा कित्याक फाल्यां करता म्हणटलो मागीर विचारलें जाल्यार मागीर परवा करता म्हणटलो ताका तीच संवय जावन पडली आसा सध्या. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत सांगता हॉलंडाची मरीन मास्टर्स कंपनी दोन्ही कामां करतली, नाफ्ता काडप आनी बोट वाटावप. पूण काँग्रेसीन वेगळीच गणितां मांडल्यात. संकल्प कितें म्हणटा पळयात. ती बोट काडपाक लागून कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसा, नाफ्ता काडपाक लागून दिल्लो ना, फक्त बोट काडपाक. आनी जर बोट काडटलो जाल्यार पयलीं ती नाफ्ता काडूंक जाय. नाफ्ता काडल्या शिवाय ती बोट काडूंक शकना. आनी आतां एमपीडीन कितें केलां, परत सेकेंड टेंडरींग केल्लो आसा कितें नाफ्ता घेवपाक लागून. आनी आयज तेजो क्लोजींग डेट आसलो, आयज 26/11. टुडे इज द लास्ट डेट फॉर क्लोजींग. जे बीड करपाक लायला प्रायस बीड करपाक नाफ्ताक लागून, आनी तेंच्यांनी टेंडरान मेन्शन केल्लेलें आसा कितें कितली क्वॉन्टिटी आसा ती आमकां खबर ना. टेंटिटी आमी आयडिया दिता कितें इट वील बी अरावंड 2000, बट वी आर नॉट शुअर अशें टेंडरान घातलेलें आसा तेंच्यांनी. आनी तेजो आतां 29 तारखेक ओपनिंग 12 सुमार हें करपाचें आनी क्लोजींग सांजचे 4 जातालें प्रायस बीड करपाक. आतां हेज्या फाटल्यान हेतू कितें आसा तो कांयच कळना. सचिवालयातल्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सर्वोच्च न्यायालयान सगळ्या राज्यांक नोटीसी धाडल्यात. राज्यात वायू प्रदूषण, उदका प्रदूषण आणि कोयराचो विलो लावपाचो वावर खंय पावला ते विशीं 6 जानेवारी 2020च्या आदी रिपोर्ट दिवपाक सांगला. जाल्यार हो रिपोर्ट कोर्टा मुखार दवरचे आदी तो लोकां मुखार दवरचो अशें मंगळारा काँग्रेसीन मागला. ना जाल्यार भाजपा सरकार फटीची म्हायती दिवपाक शकता अशें काँग्रेसीचें म्हणणें. गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळा सयत जायत्या संस्थांनी दिल्ल्या रिपोर्टा प्रमाण गोंयांत उदका आनी हवा प्रदूषण वाडिल्ल्याचें स्पश्ट जाता. काँग्रेसीचो म्हणयारो संकल्प आमोणकार म्हणटा. ते भायर सोनसड्यावेलो तेच बरोबर वास्को आनी साळगांवच्या कोयराचो प्रश्न जाल्यार जगजाहीर आसा. पूण सरकार कोर्टाची दिशाभूल करपी फटीची म्हायती दिवंक शकता असो दुबाव काँग्रेसीन उक्तायला. सुप्रीम कोर्टाचें एक डिसिजन येयलेलें आसा आनी ते डिव्हिजन बेंचान जे जस्टीस बसलेले अरुण मिश्रा आनी दीपक गुप्ता हेंच्यांनी दोगांयनी मॅटर जेन्ना हियर करतना जे पोल्युशन आयज देशभर चालू आसा, हाय लेवल ऑफ पोल्युशन, हेजेर एक जजमेंट दिल्लो आसा. आनी तेंच्यांनी एक नोटीस इश्यू केल्ली आसा काल सगळ्या स्टेटीक आनी युनियन टेरिटरीक्स आख्खे देशभर डायरेक्टींग देम तांकां सांगपाक कितें 6 विका भितर सगळ्या स्टेटांनी आनी युनियन टेरिटरी एक रिपोर्ट सबमीट करूंक जाय सुप्रीम कोर्टाक ऑन एअर पोल्युशन, वॉटर पोल्युशन आनी गार्बेज डिस्पोजलाचेर. जे सगळ्यां कडेन तेंच्यांनी मागलेलें आसा आनी सगळ्यांक 6 विकाचो टायम दिल्लो आसा. त्याच प्रमाणे गोंयाकूय 6 विकाचो टायम दिल्लो आसा. म्हणजे बिफोर 6 जानेवारी 2020च्या पयलीं गोवा गव्हर्मेंटान ह्या 3 विशयाचेर एअर पोल्युशन, वॉटर पोल्युशन आनी गार्बेज डिस्पोजलाचेर सुप्रीम कोर्टाक रिपोर्ट दिवंक जाय. आनी आमी काँग्रेस पार्टी डिमांड करता दॅट द गव्हर्मेंट ऑफ गोवा मेक पब्लीक जो रिपोर्ट ते धाडटले सुप्रीम कोर्टाक तो लोकांक तेंच्यांनी पब्लीक करचो म्हणून. आमकां खबर आसा कित्याक हो गव्हर्मेंट आसा तो खूब फटींगपणाचो गव्हर्मेंट चल्लेलो आसा. कित्याक एवरी टायम ते फक्त असो रिपोर्ट धाडटलो लोकांक फटोवन कितें सगळें सारकें आसा म्हणून. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. फुडल्या 8 दिसां भितर उदकाचो प्रश्न जाग्यार घालात, ना जाल्यार धडक मोर्चा काडटले. शिवोलेचो आमदार आनी आदलो मंत्री विनोद पालयेकारान शिटकावणी दिल्या. शांत स्वभावाच्या आमदारान तांडव करपाचें थारायलां. आतां 45 दीस जायत आयले. शिवोले मतदारसंघातल्या मार्ना शिवोली पंचायतीच्या गुडे वाठारांत उदक ना. न्हावपाक आनी कपडे धुवपाक सोडूनच दियात. ह्या वाठारांतल्या लोकांक पिवपाक लेगीत उदक ना. देखून मोर्चा बगर पर्याय ना अशें तो म्हणटा. उदकाचो प्रश्न सुटावो जावचो हे खातीर जें शक्य आसा ते सगळे यत्न केले, पूण कांयच फायदो जालो ना अशें पालयेकारान सांगलें. लोकांक बरोबर घेवन भौशीक बांदकाम खात्यात कितल्योश्योच खेपो मारल्यो. निमणो मंत्र्याक लेगीत फोन करून ताचे नदरेक ही गजाल हाडून दिली, पूण कांयच जालें ना अशें पालयेकार निर्शेवन सांगता. म्हज्या शिवोली मतदारसंघान एक पंचायत आसा, मार्ना पंचायत. आनी ह्या मार्ना पंचायतीन वॉर्ड नंबर 1 जो आसा, गुडे म्हणटा तो,
त्या वॉर्डान गेले 1.5 म्हयनो उदक ना. म्हणजे ते जे थंयसरले नागरीक आसा ते कशा तरेची समस्या फेस करता आसतले हेजे वयल्यान तुमी अनुमान काडूं शकता. तांकां धड उदक पिवपाक ना, न्हावपाक उदक ना, कपडे धुवपाक उदक ना, अशी परिस्थिती गंभीर अशी जाल्ली आसा. आमचो एक अंडरग्रावंड केबलिंग आसलो, त्याच बरोबर एक आमचे सब स्टेशन आसले. ह्यो दोनूय गोष्टी अजुनूय मार्गाक लागल्यो ना. ह्यो मार्गाक लागल्या नंतर शिवोलेच्यो चडश्यो समस्या सुटाव्यो जातल्यो. सगळें केलें आनी आतां ह्या 8 दीस भितर आमी तांकां एक शेवटची वॉर्निंग दिता. ह्या 8 दिसां भितर जर जायना जाल्यार आमी सगळे त्या गुडेवासीय जे त्या वाठारांत रावता ते सगळे प्रत्यक्ष थंय ऑफिसान वचून धडक दितले. ते संबंधीत जे अधिकारी आसा तेंच्यांनी जर हेजेर योग्य वेळान ह्या 8 दिसां भितर कारवाई केली ना जाल्यार तांकां परिणामांक सामोरे वचचें. मागीर कितें जातलें ताका आमी जबाबदार ना. उदक ना ही कागाळ घेऊन भौशीक बांदकाम खात्याच्या अधिकाऱ्याकडेन गेल्यार अधिकारी सांगतात आमचीच बदली करा. हे कितें चल्लां आपल्याक कांयच कळना अशें पालयेकार म्हणटात. आतां लोकांक घेवन वचचें पडलें थंयसर ऑफिसाचेर आनी धडक मारच्यो पडल्यो. ताका हांवें उपाय ना. ऑफिसराक हांवें सांगलें, तो ऑफिसर म्हणटा आपल्याकूच ट्रान्सफर कर म्हणटा. अशा तरेची उतरां दिता. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. राज्य घटनेचे 2 भाग जावन आसात. ताचो मुखेल भाग म्हळ्यार जाका राज्य घटनेचे काळीज म्हणूं येता तो म्हळ्यार आमी भारताचे नागरीक, आनी दुसरो भाग जाका आमी राज्य घटनेचो आत्मो म्हटल्यार चुकीचें थारचें ना तो म्हळ्यार आमी हे वरवीं घटना चालीक लायता आनी आमची आमकांच अर्पिता अशी राज्य घटनेचे प्रस्ताविकेन घटनाकारांनी केल्ली नोंद गोंय विद्यापीठाचो कुलगुरू वरुण साहनीन सांगलें. भारतान राज्यघटना आपणावन आयज 70 वर्सां पुराय जाली. ते निमतान गोंय विद्यापीठान खाशेले कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. ह्या वेळार गोंय विद्यापीठाचो पदसिद्ध कुलगुरू राज्यपाल सत्यपाल मलिक आनी हेर सरकारी अधिकारी हाजर आसले. But to me, there are 2 phrases that sort of really are the heart and soul of our constitution. The first of them is we, the people of India. The constitution is not the property of the government or of the state. The constitution is the property of each and every one of us, each and every citizen of our republic. We, the people of India. And the second phrase, which ends the preamble, I think is just as powerful. Hereby adopt, enact, and give to ourselves this constitution. गोंय विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनी वेगवेगळी सादरीकरणां करून राज्यघटनेन भारतीयांक दिल्ल्या स्वातंत्र्याचे मूल्य पटवून दिले. विधान सप्तकाचे उक्तावण आसा. राव गतीची तयारी करता मातशी राव. अरे ताची तयारी करता जाल्यार हे कितें? आणि कितली कामां पडल्यात. टेबलां हाडपा जाय, खुर्च्यो लावपा जाय. कोण करतलो ही कामां? अगो तुवेंनी सांगलें तुका सप्तक आसा म्हणून. पळय आमच्या गांवांत पयलीं नाच दवरता, मागीर कालो जाता, मागीर भजन, मागीर 2-3 दीस गांवांत जात्रा लागपा लागून ताळ उडयता. अरे बापया, हांगा कॉन्स्टिट्यूशन वीक चल्ला आनी तुका भजनां सुचता आनी सगळे सोडून जात्रा काले हे आनी येवं जाता. कितें बरं सांग. कॉन्स्टिट्यूशन वीक जाल्यार तुवें म्हाका पयलीं कितें सांगलें ना? सांगलेलें मरे संविधान सप्तक म्हण. संविधान सप्तक हे म्हाका समजप नको रा. हांव फकत पळय. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. म्हादयचें तापिल्लें उदक आतां ल्हव ल्हव सगळी कडेन पातळपाक लागला. गोंय सरकाराचो निशेध करपा खातीर दिवचल वाठारांतल्या साबार संघटनांनी एकठांय येत बुधवारा 27 नोव्हेंबराक दिवचले मार्केटात धरणे आंदोलन करपाचें थारायलां. दिवचल बाजार वाठारांतले सरकारी प्राथमीक शाळे मुखार सांजे 4 ते 6 मजगती हे धरणे आंदोलन जातलें अशें भोलानाथ गार्डान म्हायती दितना सांगलें. म्हादय बचाव आंदोलनाच्या बॅनरा खाला दिवचलच्यो साबार संघटना एकठांय आयल्यात. लोकांनी बुधवारा जाताल्या आंदोलनाक मोठ्या संख्येन पाठिंबो दिवचो असो उलो आयोजकांनी मारला. ह्या वेळार नारायण बेतकीकार, श्रीकृष्ण धोंड, प्रदीप घाडी आमोणकार, सुरेश परवार, अमृत सिंग आनी हेर हजर आशिल्ले. आणि आता राजकीय दृष्ट्या जे संगमतान गोयचो काही विचार न करता जे लेटर दिले जावडेकरान तेजेर गांभीर्यान विषय घेवचो
आणि ते तडीस लावतात. हे आंदोलन 2006 पासून चालू असा. मदई बचाव आंदोलनात पाठिंबा दिवपाक चालू जालो आणि डिचोली तालुक्यातले सगळे संस्था हे आयज पत्रकार परिषद घेतात की जे आंदोलन आहा तेका पूर्ण पाठिंबा दिवपाचो पत्रकार परिषद मार्फत आमी तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता. मदई बचाव आंदोलन तालुक्यात चालू जाले आणि आमचे जे 27 तारखेक जे बुधवारा दिसा आमी एक धरणे कार्यक्रम दवरला. हो धरणे कार्यक्रम आमी संध्याकाळी 4 ते 6 ह्या दरम्यान दवरला आणि त्या धरणे कार्यक्रमात सगळ्या संस्थांनी हांगा येवचे आणि आमकां पूर्ण पाठिंबा दिवचो जेणे करून सरकाराचे गांभीर्य लक्षात घेतले. दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. आमी आमचे ट्रक घेवन दुसरी कडेन गेल्यार थंयचे ट्रकवाले आमकां आडायतात. देखून आमच्या गांवांतले खणीर आमकां काम जाय अशें म्हणत बाळीच्या नाकेरी आनी किटला गांवांतल्या ट्रकवाल्यांनी भायल्यान येवपी ट्रक आडावन धरले. भायल्या ट्रकांक हांगासर काम मेळटा, थळाव्या लोकांक कित्याक ना? आमच्या गांवांतले खणीर आमकां काम जाय अशें नाकेरी आनी किटला गांवांतले लोक म्हणटात. पळयात तांचे गाराणे. आमी गाडी हाडयल्या आमकां काम मेळपा जाय म्हणून. कित्याक आमगे 2014 सावन गाडी आज मेरेन म्हळ्यार बंद आसा आनी ते कॉन्ट्रॅक्टर येयलो तेणें सांगलें आमकां एक 6 दिसां टायम दिल्लो. 6 दीस भितर आपूण तुमचो प्रॉब्लेम सॉल्व करता आनी खंय जाल्यार हिंगा वेर्ना ना जाल्यार काणकोण खंय करता अशें म्हणून आनी तुमची गाडी आपूण चालू करता म्हणून. आतां तेणें थोडो पेमेंट गायलो आनी तो पेमेंट घालतरी थोड्यान गाडी व्हरून गॅरेजीक गायलो सारको करपाक. आतां आमकां तेणी 3 फावट पेमेंट घाला, 1 फावट पेमेंट घालपा उरला दोनी गांवांक. जो पर्यंत आमगे प्रॉब्लेम सॉल्व जायना तो पर्यंत आमी ताका बॉक्साट ह्या व्हडले गाडयेन आतां पळय आतां कांवरे मायन चालू जाता, सावर्डे मायन चालू जाता, सांकळे जाता, उसगांव जाता, पूण आमगे गाडये ते थिंग घेयनाय. इवन कलेक्टरान सुद्दां सांगलें की रुटा शिवाय दुसरी गाडी घेवपाय ना म्हणून. आमगे थिंग धाडल्यो गाडी आमी परतून हाडल्यो. 14 सुद्दां तेमी आमी आमचे बरोबर हिंग माल ओडला पूण आतां आमी थिंग गेल्यार आमकां ते परतून धाडटाय. ताका लागून आमी चड करून हिंगा इश्यू कित्याक करताय आमकां हिंगाच काम मेळचें, आमकां दुसरे कडेन वचपाक काम नाका म्हणून. आनी तुमची गांवां आसा? हय गांव आसा. ती आतां ह्यो गाडी आतां 42 टन त्या वेट त्या गाडयांचो आनी आमगे गाडयांक कितलो 26 टन वेट. इतलो वेट घेवन ती गाडी त्या पुला वयल्यान वयताय आनी डेंजरस जावपाक चारूय पुलो डेंजर आमगेली. आमी व्हरताले 10 टन माल, आतां हे व्हरताय 30 टन. तेजेर बी गव्हर्मेंटान विचार करूंक पडटलो. बाळीच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. पणजेकारांनी तयारेन रावचें. उत्सवी मोसम येता त्या शुक्रारा पणजे नवो फुटवेअर शोरूम सुरू जावपाचो आसा. बुट्स कंपनीचो पणजेंतलो हो दुसरो शोरूम. बुट्सचो प्रोप्रायटर एम मंजुनाथाचो फाटले 13 वर्सां सावन मडगांवां शोरूम चलता. आतां दुसरो शोरूम ताणें पणजे उक्तो केला. पणजी नगरपालिकेचे कचेरे लागींच पणजेचो हो शोरूम सुरू जाता. पणजेच्या शोरूमाची जबाबदारी ताचो चलो आकाशा कडेन आसतली. We started our first showroom in Margao in the year 2006 with my son Mr. Vikas, who is handling Margao based showroom, and Mr. Akash, who is going to handle our Panjim showroom. Boots' main motto of business is to give quality and latest fashion footwear for all season and occasion for gents, ladies and kids at the lowest price. Here we have all brands, all leading brands. Licopa, Woodland, Egos, Sparks, Lakani, Action, Paragon. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.